आमी रायट नाव आमगेले मडगांव कदंबा स्टँड म्हणटा ती आहा. आतां वन सायड इज द कदंबा बस स्टँड आनी वन सायड जे कडेन जाग्यार आहा थिंगा आहा आमी. एक्झॅक्टली आतां पळोवपाक गेलो जाल्यार वी कॅन सी हो आतां एक आनीक सोंसडो तयार केला. म्हाका दिसलें की आतां सोंसड्याक गार्बेज घालपाक बंद केल्या आनी गार्बेज हांगा घालपाक कमेस केल्या म्हणून. पळय सगळे वेस्ट कोणाची ट्यूब लायट्यो आनी कितें सगळें स्क्रॅप हाडून हांगा हाडलां. स्क्रॅप म्हणूंक जायना पूण सारकें स्टिंग जें सारकें वन ऑफ द वेस्टेज जावं तुगेलें मेडिसीन जावं तुगेलें डॉक्टर सिरींग ब्रिंग सगळें आसपाक शकता. पूण हांगा हें करप सारकें ना. कितें आमगेलें मेन हार्ट ऑफ द सिटी हांव म्हणटा फातोर्डा अशें म्हणटा. फातोर्डा वन ऑफ द मेन ऑफ द हार्ट ऑफ द सिटी म्हणटा. आयज आमगेले मडगांव चेअरपर्सन आमगेले रुलींग आसा, जे कावन्सील आहा ते आमगेले गोवा फॉरवर्डाचे आहा. हें कितें चल्लां? हे आमचे फातोर्डा जावन आमगेले फातोर्डा कॉन्स्टिट्युन्सी जावन हें जावप म्हणल्यार सारकें आहा? हें सगळें पळय हांगा कितली दुयेंस जावपाक शकता. कितें किचड सगळें लिचड म्हणटा ते भाशेन वयर चडलां, ताका फ्लो पास जावपाक चान्स पडना. पूण हें सगळें घालता तें कितें? हेजेर ऑथॉरिटी म्हाका दिसता हेजेर म्युन्सिपालिटी कांयच लक्ष घालना दिसता म्हाका. हें कोण पळयता? हें कोण पळोवपाचें? म्हाका दिसता हे म्युन्सिपालिटीन सारकें डिपली पळोवपाक जाय की हेल्थ हॅझर्ड सारकें इतलें कितले लोकांक दुयेंस आतां कोरोना व्हायरसाचेर लोक मरता पूण सांगपा जायना आतां हे दुयेंसाचेर पासून लोक मरपाक शकता. असली स्क्रॅप हें घालपाक दिवपा जायना. दीस आमी घालता बरी माती घालून बरें लेवलिंग करून बरें तें करपाक जाता. पूण हे सगळें जे सोंसड्या वयर डांप करपाचें सगळें मटेरियल पळोवपाक कळटा, क्लियरली कळटा. कोणूय म्हणटलो हांगा आयले जाल्यार सोंसडो हांगा गा म्हूण. आनी मेन सिटयांत असलो सोंसडो आमी बेर करपाना. कित्याक हांगा लोकांक कितलीशीं दुयेंसां जावपाक शकता हा क्लियरली कळटा. हें घालप कितें इंटेन्शन म्हणल्यार कितें आयदर कितें तरी ऑक्युपाय करपाचें ओर कब्जा करना तशें कितें तरी इंटेन्शन आसतलें. आमकां लोकांक क्लियरली सांगा. हे म्युन्सिपालिटी आमगे चेअरपर्सनान सांगपा जाय बाबा हो प्लेस कोणाचो. आमी म्युन्सिपालिटी अंडर एक्वायर केला काय कदंबा अंडर गव्हर्मेंटा एक्वायर केला काय हांगा एक बस स्टँड येवपा आशिल्लो तो एक्वायर केला. कित्याक म्हाका दिसता ते भाशेन कदंबा बस स्टँड मुखार आसता ते सायडी आहा. पूण हो प्लेस सेपरेट कित्याक लागून कळना खबर ना. कोण प्रायवेट घेतला कांय खबर ना. आनी इतलो तो प्रायवेट मेळटा जाल्यार प्रायवेटाक कशें दिवपा जायना. कित्याक जेन्ना लोकांक बेनिफीट मुखार प्रॉब्लेम जातलो. जेन्ना बस स्टँड बांदलें तेन्ना लोकांक पार्किंगाक खूब लोकांक त्रास जातले. सो हेजेर हांव सारको ताबडतोब आमगेले गोवा सरकारा लागीं मागतां की असली जावपाक दिनाका. आनीक जालें जाल्यार आमकां लोकांक आमचे फातोर्डा लोकांक त्रास जातले. केन्ना जे आख्खे लोक गोंयचे जे सावथ गोवा हांगा येवन मडगांव येता, मडगांव येवन हांगच्यान मोटरसायकल बी दवरून ट्रॅव्हलिंग करून पणजी वता. आपली बसी मोटरसायकल दवरून सगळीं वता. पूण हे लोकांक खुबशे लोकांक त्रास जातले. हे बेगीन हेजे तोड काडून जेन्ना आमगेले जे कदंबा बस स्टँड जावचे आहा वो खूब पेंडींग इश्यू आहा तोय जालो जाल्यार लोकांक खुबशें बरें पडटलें. मॅपाचेर दाखयता की आमगेलें मडगांव आनी पणजी ही दोनली व्हडली सिटी म्हण आख्खे गोंयभर आख्खे इंडियेक फेमस जाल्ली आहा. आनी जेन्ना आमचे ट्युरिस्ट गोंयां येता हें पळयलें जाल्यार कितें काय म्हणटलें मेन मडगांव सिटीन म्हणल्यार फातोर्डा असली तर ही गार्बेज लोकांक गायल्यार कितें काय म्हणटा ट्युरिस्ट कितें मॅसेज घेवन वतले आवट ऑफ इंडिया. हें जावपाक दिवपा जायना. सो म्हाका दिसता हेजेर गव्हर्मेंटान ताबडतोब म्हणल्यार ते भाशेन हेजेर लक्ष घालपाचें, इन्क्वायरी करपा जाय. कितें ही जमीन कोणाची, ही कित्याक लागून अशी आयडल पडिल्ली आनी रातची हाडून डाम करता आनी कोण करता तेजेर इन्क्वायरी जाय. सो आजून आमी इन्क्वायरी केले ते भाशेन आमकां आजून पासून कांयच हें मेळना, इन्फॉर्मेशन मेळना. सो म्हजो डिमांड सारको म्हणल्यार जे लोकांक आमच्या हे गोंयकारांक बऱ्या पडटलें अशें हें तर सारकी तर इन्क्वायरी केली जाल्यार लोकांक सारकें तेजेर आन्सर मेळटलो. इतले हे पळोवपाक गेले जाल्यार हें आतां एक टर्मिनल एक अशें पार्किंग तयार करून दवरलां. सगळी बसी पार्किंग केल्या. हांव कितें म्हणटा एक वन्स एंड ऑल तुमी इमिजिएटली हें करून लेवल कितें करपा तें करून लोकांक जे कदंबा कडेन इतले मोटरसायकल गाडी पार्किंग लोकांक त्रास जाता हे हांगा एक बरें करून हें करा न्ही. एक आजून कळना हो कोणाचो प्रायवेट जागो काय गव्हर्मेंटा जागो काय एक्वायर केला तें कांय कळना. हेजेर स्लोली रातची हाडून डाम करता आनी वयता खंयची गाडी तें कळना. आमी कितले फावटी म्युन्सिपालिटी कंप्लेन केली, म्युन्सिपालिटीन कांयच सेक्शन घेवना. आनी कोणें पळोवपाचें हू इज ऑथॉरिटी सी दीस ऑल दीस मॅस हॅपनिंग इन द फातोर्डा मीन्स दीस कदंबा बस स्टँडा कडेन. हें जावप सारकी ना. आनी एक म्हणल्यार हांगा क्लियरली एक दोळ्या मुखार येता की कितें तरी हिडन एजेंडा आहा म्हणून. कित्याक पळोवपाक गेल्यार जी गार्बेज घातल्या ती फाटल्यान आहा आनी तांकां कोणा तरी सांगलां आसतली सगळी बसी घालून कवर करा की लोकांचे कोणाच्या नदरेर वचपाक जायना म्हणून. तेजेर एक आमकां एक डावट पडटा कितें तरी फिशी समथींग हें आसता. कितें तरी आमकां लोकांक एक दोळ्यांक उदक लावपाक लागून लोकांक फटोवपाक लागून कितें तरी चलता. हेजेर आमकां एक डावट पडटा. ही सगळी बसी आमकां प्रायवेट बसी सगळी लावन दवरल्या.
आतां पयलीं जाल्यार आख्खें फूल जे फाटल्यान जे गार्बेज घातल्या ती एंटायर कवर केल्ली आहा आनी कोणाचेर लक्ष वचना. कोणाचेर लक्ष वचना कित्याक लोकांक दिसता कितें हांवें बसी दवरल्या म्हणून. पूण फाटल्यान पळोवपाक गेले जाल्यार इतलें सगळें हेल्थ हॅझर्ड जाल्लें आहा तेजेर लक्ष घालात तेजेर कळना. सो म्हाका दिसता हें जर हायड केलें जाल्यार लोकांक दिसतलें कितें हांगा फाटल्यान कांय ना, पूण हेजेर लक्ष घालपाक गरज आहा. हें जर अशें वाडत गेलें जाल्यार लोकांक खुबशे लोकांक आमचे फातोर्डा मडगांव लोकांक खुबशे त्रास जातले. हें जावपाक दिवपाक जायना. आतां तें स्टॉप जावपाक जाय आनी तेजेर कितें तें इन्क्वायरी जावन तेजेर कितें तोड काडपाक जाय. तेन्ना आमकांय जे सिटीजन ऑफ फातोर्डा आनी मडगांव ते सॅटिस्फाय जातले आनी हॅप्पी जातले की कितें तरी आमकां बरें तर दिसता म्हण हांगा. हें जावपाक जाय आनी बेगीचे बेगी जालें जाल्यार आमी चड हॅप्पी जातले आनी खरेंच आमी तांकां एप्रिशिएट करतले.